सध्या आम्ही आझाद मैदानाचेर आसा आनी तुमकां कालचे सगळे खबर आसतले काल कसो जो प्रोटेस्ट जालो महाआंदोलन जालें आनी विरेश 4 दीस सध्या काल हांगा स्ट्रायकार आसलो आनी काल तेका रातचे मागीर तेजे जे वॉटर लेवल आनी जेजे जो ब्लड प्रेशर आनी ब्लड शुगर आहा ते देंवल्या कारणान तेका लागतो मागीर कंपाल क्लिनीक आहा थंय तेका एडमीट केलें. आतां सध्या तेका हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिला आनी तेका सध्या परतो आझाद मैदानाचेर हाडला. तेका डॉक्टरान सांगला त्या प्रमाणे डॉक्टरान तेका सांगला की दिसाक एटलिस्ट 2 लिटर तरी उदीक पिवपाक जाय म्हणून. सो सध्या विरेश हांगा पावल्लो आसा, विरेश आनी तुषार. तशेंच तशेंच मनोज परबान सुद्दां सांगला की जे लोक काल सपोर्टाक येयल्ले विरेशाचे ते आयज परते गोंयचे लोक सगळे परते येवचे आनी तेका परतो आनीकदां सपोर्ट करचो. कित्याक तेजी एकूच मागणी आसली की 39A आहा तो स्क्रॅप करचो म्हणून. सो सध्या पळोवंक शकता जी गाडी आहा विरेशाची ती सध्या आझाद मैदानाचेर हांगा पावल्ली आनी फाटल्यान विरेश बसलेलो आसा. फाटल्यान सध्या तुषाराक पयलीं ते भायर काडटा गाडयेंतल्यान. तुषाराची सध्या हालत कितें जाल्या पळय ती. चल सध्या विरेश सध्या जे विरेशाचे जे उपोशण आहा ते सगळे चालूच उरतले. डॉक्टरान सांगले त्या प्रमाणे की 2 ते 3 लिटर दिसाक तेजे उदीक पिवपाक जाय कारण ते इफेक्ट आहा तो किडनीक पडोवंक शकता. तुषार गावास हे हांगासर आझाद मैदानात पावलेले आनी तेंचे जे फास्ट हातून परतून चालू आहा पूण तेंकां डॉक्टरान ऑलरेडी एडवायज केलेलें आहा 3 लिटर एवरीडे तेणी उदक पिवपाकूच जाय ते कंपल्सरी. कालच्या टायमार तेंकां हॉस्पिटलान पयशे राव हडीत राव अशा फुडले कितें आसता तुमचें डिसिजन? फुडले डिसिजन आहा ते आमी तुमकां पळयतले आतां बाकीचे जे डिसिजन आसतले पूण आमी जे आतां जॉयंट वांगडा रावन डिसिजन्स घेताले सो आमी तेंकांय सांगला लिडर ऑपोजिशनाक सांगला मागीर बीन तेंकांय पळयल्लें आसा की विरेशाक आतां 11 हाडटले म्हणून सो ते येयल्या उपरांत मागीर आमी सगळे बसून कितें डिसिजन घेवपाक जाय ते कलेक्टीव डिसिजन एक घेतले आनी तुमकां कळयतले. पूण सद्या तरी जो प्रोटेस्ट आमचो चालू आसा तो चालू आसतलो. फक्त एकूच विदेशाय कडेन मागता आमी आनी ताका सांगता की लोकांक लागून आनी गोंयांक लागून तेणी उदक पिवपाचें कित्याक उदक पिवपाचें बंद केलें म्हणून ते काल मातसो प्रॉब्लम जालो सगळे पॅरामिटर्स हारले. डॉक्टरान आतां एडवायज केला मॅक्झिमम जाता तितलें उदक पीत राव हायड्रेटेड राव कित्याक गरमी वाडलेली आसा
आनी तितून आमी हो प्रोटेस्ट आहा तो फूल लॉंग टायम आमी सस्टेन करपाक शकतले आनी गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालपाक शकतले नाजाल्यार तेजो हेल्थाचो प्रॉब्लम जावपाक शकता. सो लेट्स सी आमी कितें आहा तें डिसिजन तुमकां सांगतले पूण सध्या तरी प्रोटेस्ट कंटिन्यू आहा. कंडिशन काय तुषाराकूय तशेंच सांगलां दोगांचे सेम जालें की तेणी दोगांयनी उदक ऑलमोस्ट अशें गोंय थंय तर कमीच सामकेंच पिलां. सो दोगांयचे एकूच प्रॉब्लम उदक पिवना तेंच्यांनी. पूण तांकां तें सांगता की जेन्ना हंगर स्ट्रायक करता तेन्ना तूं जाता तितलो हायड्रेटेड रावपाक जाय, तुवें उदक पिवपाक जाय. उदक सोडटा हें लास्ट स्टेजीर आसता जेन्ना सरकार आयकत ना, सरकार कसोच कानार घेना मनार घेना तेन्ना उदक सोडपाचें आसता. कित्याक तो मेरेन आमकां प्रोटेस्ट फुडें व्हरपाक जाय. आमकां जर तेंच्या कडेन सरकारा कडेन डिस्कशन करचें पडटा, डिस्कशन करतले आमी, उलयतले, टॉक्स चालू करतले, सगळे गजाली जावपाक जाय. कित्याक हें अशें ना की आमी उलोवपाक सोदिना. काल सीएमान स्टेटमेंट दिलें की विरेशान उलोवचें न्हू. जेन्ना आमदार हांगा बसला तेन्ना सीएमान हांगा येवचो, विरेशा कडेन उलोवचो, तेज्या कडेन डिस्कशन करचें. विरेश थंय वचून उलोवपाक शकना न्हू आपल्या अंशन म्हणून. नाजाल्यार विरेशाक ह्या सिच्युएशनान आमी वचून सीएमाच्या घरा व्हरपाक शकना. सीएमान येवचो उलोवचो तर चिमला येयल्लो. आमी तेन्ना सीएमाक गॅरंटी दिल्ली की कोणूच काय करपाचो ना, थंय कोणेच काय करूंक ना, कोणें उश पासून घालूंक ना. हांगा येवचो आमी गॅरंटी दिता की कोणूच काय म्हणपाचो ना, कोणूच कसलें स्लोगन दिवपाचो ना, कोणूच कोण बॅड वर्ड्स उलोवपाचो ना. कितें यो तूं विरेशा कडेन उलय. कित्याक आमकां जाय हो इश्यू सॉल्व जाल्लो. आमकां आमच्या आमदाराचें लायफ इम्पॉर्टंट आसा, तशेंच आमकां गोंयचो 39A विशय आसा तो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. हो 39A स्क्रॅप जावपाक जाय. कित्याक आयज विरेश हांगा न्हिदला हो एक सिंबॉलीक कसो आसा. पूण आयज एक्चुली आमच्या गोंयान खरे गोंयकार काबार जाल्ले आसा. ह्या 39A लागून फॅमिली काबार जाल्ले आसा. घरांतल्या घरान झगड्यो जाल्लेले आसा. कित्याक कोण तरी दिल्लीकार येता, 5 जाण भाव आसा जाल्यार 2 जाण भावा करून सुटकेस दिता, सेट करता, तेंच्या भितर झगड्यो लायतात, जाल्ले आसा. आनी आमच्या कडेन प्रूफ आसा हेचेर. प्रूफ आसा कशें हॅरेस करता. लँड डिलर्स येतात, एजंट्स येतात, ब्रोकर येतात, घरान झगड्यो लायतात, घरान मिटिंगे घेतात, एका भावाक दुसऱ्या भावाच्या अगेन्स्ट भोडकोन घालतात, भयणीक भोडकोन घालतात, आवय बापायक भोडकोन घालतात. सगळें जाल्लेलें आसा. आयज थोडे जाणटे आसता तांकां दिसता की आमी आंबे लायला, रोयला, थंय काजी लायला आनी कितें जागो विकचो न्हू म्हणून. पूण आयज कितें जाला, दिल्लीकार वयता चेड्या कडेन वचून बॅगां दवरता. तो इमोशनल जाता. ताका दिसता की म्हाज्या लायफान आसा कित्याक सरकारान काय दवरूंक ना. सो तो आयज हेल्पलेस आनी होमलेस आनी लँडलेस को जाल्लो आसा. ताका दिसता की म्हाज्या बापाया नांवार आसा, म्हाज्या नांवार कितें आसा. सो तो बापायक हॅरेस करपाक लागता. आनी हें सगळी सिच्युएशन आयज गोंयान घडला जस्ट बिकॉज ऑफ दीस लँड कन्वर्जन. जर लँड कन्वर्ट करपाचो जर ह्यो 16 बी पयलीं ह्या विजय सरदेसायन हाडूंक नासलो जाल्यार आयज ही पाळी गोंयचेर येवची नासली. तो फॉर्म्युला चालू जालो 16Bच्यान. 16B जालो, 17 जालो, 39A जाले. हे सगळे पाड पडला 16Bच्यान चालू जाले. तेन्नाच्यान आमचे दोंगर आहा ते दोंगरा पासून कन्वर्जन करपाक चालू जाले आनी आयज ते नेटान चालू आसा. आनी हेकाच लागून दिल्लीकार येता. आयज जर दिल्लीकारांक सांगलेले दोंगर आहा ते वचून तुमी आंबे रोया, काजी रोया आनी कितें फार्मींग करा म्हणून ते दिल्लीकार येवन हांगा फार्मींग करचे नासले. जस्ट बिकॉज ऑफ लँड कन्वर्जन हे झोन चेंज आयज हे येतात, फॅमिली पार्ट घालतात. एक सिंबॉलीक आसा. विरेशूच आयज हाका जाम पडलो असो न्हू. आयज कितलेशेच लोक थंय जाम पडला. तो रिप्रेझेंट करता आख्या गोंयांक, प्रत्येक गोंयच्या जनतेक आयज तो हांगा रिप्रेझेंट करता. आनी गोंयकारांची जी गोंयान हालत आसा, जी आमकां दिसना दोळ्या फुडें, ती तो हांगा दाखयता. तो सिंबॉलीक हे सिंबॉल ते गोंयकार काबार जाल्यार तेचे सिंबॉल हे आनी सरकाराक पडोंक ना हे सिंबॉल हे. सो लोकां कडेन मागता तुम्ही ह्या प्रोटेस्टाक तेंको दियात, ह्या आंदोलनाक तेंको दियात. प्रत्येक गांवांत ज्या ज्या जाग्याचेर 39A लागून आयज गांव काबार जाता हेका तेंको दियात. आमी हो 39A स्क्रॅप करूनच घेवया आनी आमची गोंय साल्वार करूया. नाजाल्यार सगळे काबार जाता. टेस्ट केलेले हे सगळं सुरू झालं. सगळ्यांक खबर आसा. ताकाच लागून तो काल तुमच्या वांगडा नाशिल्लो. म्हणूनच नासलो न्हू. पळय चिमला जाले रोहन खंवटे तेजो फ्रेंड. रोहन खंवटेची फाटल्यान जागो आसा म्हणून चिमलाकारांनी हेजें आंदोलन केलें. थंय तो पावोंक ना. काल तो येयलो, बेश्टो येयलो, थंयसर गेलो आनी तो म्हणूंक लागलो आपूण गोरवां न्हू, आमी आय एम नॉट अ कॅटल म्हणून खंयसरूय वचपाक. तो थंय वचोंक ना, कोणाच्या घरा वचपाचो ना, हें ना तें ना. सगळे प्रत्येक 39A जेन्ना एसेंब्लीन हें जाल्लो तेन्नाय तो एसेंब्लीन नासलो. 7 जाण आहले ऑपोजिशन MLA, तो नासलो. सो हे सगळें आज पिक्चर क्लियर जाल्लें आसा की कोण कोणाचो फ्रेंड, कोण लँड डिलिंगेन आसा, कोण रियल इस्टेटान आसा आनी कोण खरे गोंयकार कोण घेवन आसा आनी कोण फटींग पॉयंट घेवन आसा. आनी हे टायम येता तशें आमी एक्सपोज करीत रावतले. आमी खूब ओगी रावले. ऑपोजिशन MLA, ऑपोजिशन कांय ना. हे सगळें मेळोन आसा न्हू. विजय सरदेसाय सामकोच मेळोना. जाता ते तेका तेणी म्हाका म्हणोनी जाता ते करूं, आमकां फरक पडना. काल तेणी लोकांक आपूण वचना म्हणजे आपूण गोरवां म्हणजे आमी गोंयकार गोरवां दिसली हेका. आमकां गोरवां दिसताय, बहुजन समाज गोरवां दिसता हेका.
कोण तो विजय सरदेसाय आम्ही गोरवा म्हणून थंय चलोन गेल्ले हे लोक सगळ्याचे फळ्यातले एसटी समाजात गोरवा म्हणून चलोन गेल्ले म्हणपाक सोदता विजय सरदेसाय आपूण गोरवा न्हू आपूण कॅटल न्हू म्हणून हेका सांगपाक सोदता कॅटलाक तरी आयज व्हॅल्यू आसा कॅटल तरी आपल्या ओनराक लॉयल रावता न्हू तूं तुवें फोटिंगपणां चालू केल्ली ती फोटिंगपणां अजून तुज्या आंगान आसा ती चालू करतली सो आतां ते चड डिस्कस करया नाका ते फुडें येतले फुडें सगळे आमी एक्सपोज करतले आनी ह्या विजय सरदेसाय ह्या असेंब्लींतल्यान भायरूय आमी दवरतले फुडले ओके थँक्यू म्हणून त्याचे पॅरामिटर्स किती हा सध्या टेस्ट केलेले पळय ते हय डॉक्टरान सध्या सांगला सध्या तो स्टेबल आसा डॉक्टर ऑस्कर येतलो ब्रीफ करतलो कित्याक आमी तेजेर एक्झॅक्ट बाकीचे सांगपाक शकना कित्याक आमच्या कडेन ते रिपोर्ट्स ना फक्त डॉक्टरान सकाळी म्हाका फोन मारून इतलेंच सांगलें की विरेशाक तुमी व्हरपाक शकता पूण ताका 3 लिटराच्या वयर उदक पिवचें पडटलें आनी मागीर कितें आहा तें तुमी डिस्कस करा तुमी डिसायड करा यू आर टेक अ कॉल म्हणून डॉक्टर कितें जाला रातभर कितें केला ते डॉक्टर वील ब्रीफ ओके बरं थँक्यू हां तुषार वो आमचो एक ट्रायबल लिडर आनी पाळ्याचो मुवमेंट तो एक वन ऑफ द लिडर जो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर तेणी येवन आमी हे पळोवचे चिमना तर पावना दुसरे ट्रायबल बद्दल हे ट्रायबल सामको पळोवचे गणेश गांवकर आहा तो ट्रायबल एक लिडर आसा आनी असेंब्ली हे आसा स्पिकर आहा तेणी आमदाराकूय पळोवचे आनी ट्रायबल ग्रुप जो नागपूर लाडकी ऑर्गनायजेशन आसा आमची तेंच्यांनी येवन तेची दखल घेवची आनी सरकाराक ते जो ट्रायबल एक त्रास करता आंबेड फायटर आसा ते फुडें मागचे ओके थँक्यू तुम्ही पळयतात GNH. लागे मुझ में ओ मेलो कितरे रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशे हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅकविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे पाचनो हा. एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरा घेवत मरे पळय